स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते तुझ्या दासबोधास्वित्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोते हो, मनापासून नमस्कार तुम्ही सगळ्यांकडे। आम्ही 8 दशक आयिल्ली कडेली त्या 1 ते 8 दशकांचो चिकेची सारांश पळोवया, आढाव घेवया, सीमावलोकन पळोवया। सीमावलोकन म्हळ्यार कसल्याक म्हणटा ती सीमारूपम कसल्याक गोतस की सीमो हा जंगला रायू जर ताक गोत तसो ना तो राय आस म्हणून जाल्यार ताका स्वभाव ताची तो राय आसा तशी खरे रायाची वृत्ती आशिल्ली न्ही। आपण सम करत की ना म्हण स्वता विश्लेषण अशी मागशी म्हणून पळयता तो राय चमकत चमकतना तस तो सिंह मागशी म्हणून पळयता कल चल्ल्या म्हण। हां सगळें समज भिवन न्ही जाल्यार तो राय आस न्ही सगळें सम जनतेकय सगळें कळ्ळ्या की ना आपणाकय सम कंट्रोल आस की ना सगळें पळोवंक त्या पळोवचे खातीर तो सीमावलोकन म्हणून ताका सीमावलोकन म्हणटात। ते आमी करता आयल्यात आढाव घेतलो 1 ते 5 दशकांच घेतलो। आज ही 6 ते 8 आसा। तांचे पयले एक मनाचे श्लोक आमगे नियमा प्रमाणे आमी घेवया। जया चक्षुने लक्षिता लक्षवेन 174 श्लोक हो मना श्लोक 174। जया चक्षुने लक्षिता लक्षवेन
भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेन क्षयातीततो अक्षयी मोक्ष देतो दया दक्षतो साक्षिणे पक्ष घेतो. जय जय रघुवीर समर्थ. आम्ही आत्ताथाई इतले अभ्यासयुक्त वृत्तीने आम्ही हे विवेचन ऐकल समर्थान सांगिले आणि मनाचे श्लोक. तांतू एक गोष्ट मात्र अगदी क्रिस्टल क्लियर जाली आमकां की हें जे ब्रह्म ब्रह्म म्हणटात न्ही ह्या दोळ्यांक दिसना, दिसूं शकना, लक्षांत येना. आसता थंयची जाल्यार लक्षांत येना. मस्तकान कळत आमी खंय खंय वता ती जाल्यार वी डोंट रजिस्टर सर्टन थिंग्स. आमगेल मनांत ते लक्षांत येना. कितले जाण मुखार अशी दिसता ती अशी हाजें पुसटशी दिसता ती जाल्यार आमगें लक्ष थंय आसना जाल्यार ती आमगें त्या लक्षांत राबना. तशी आमगेल ह्या कल म्हणटा ती दैहिक चक्षुने दोळ्यांनी एक ठरावीक गोष्टीच दिसता ती. कळ्ळें? हो माईक देह आस, हे देहाचे दोळे आसा ती. हें खरें की त्या दोळ्यान बैसून पळयतलो तो खरो परमेश्वर आसा. दोळ्याक दृश्टी दितलो, दृश्टीचे दान दितलो तो परमेश्वर आसा. जाल्यार आमी पळयता ते माईक दोळ्यांनी तेमीत आमकां कल दिसता. माईक दोळ्यांनी आमी सगळें दृश्यच दिसता आमकां, वय की न्ही? त्या दृश्याच्या हातूंत दडलेलो जो ईश्वर आसा तो परब्रह्म आसा, जे चैतन्य आसा, जे चैतन्य ती आभ आसा. हे इतले सृश्टीक ती आभ कोण दिलबा म्हणून हो विचार सटकन आमगेल्या माथ्यांत येना. तेमीत आनी आईल तरके मस्त वेळ टिकना. म्हणून समर्थ म्हणटा ती की हे शाश्वत ब्रह्म हे चर्मचक्षुंक इतकीत केले दिसना. आणि एक फंत की ब्रह्म साक्षात्कार जाल्लो की तो जन्म मरण रूप भवाकच खावन घालता. भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना. आतां ह्या दोळ्यान दिसना मागीर कशी पळोवनशे ताका ज्ञानचक्षून पळय हांवें. ज्ञानचक्षून पळोवनच्याक ती नजर डेवलप करता. तशें आमी शाब्दीक म्हणा, शास्त्र ग्रंथ पळोवन सद्गुरून सांगिल्ल्याचेर विचार चिंतन मनन करून आमकां थोडें ज्ञान वाडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां समजा आमी एक दागीने केल्ले कोमटेची हाजे चंद्रहार खंय हें खंय तें खंय मस्त कलकले पोखले घालूक वचूलेक दुकानांत आनी घेतले. भोव कोमटी कला कुसर ताका आमी भूल गेली ते चर्मचक्षून पळोवचें. जाल्यार एखाद सोन्नार आमी सांगात जर आमी सांगात घेतलो वतना आमगेल्याच ग्रुपांतली एक तागल सोन्नार आसतो किंवां ताका ताजी जाण आसा, ताजें ज्ञान आसा, कस कशें पळोवचो म्हण, कस लावन भांगार अशी कशी पळोवचें, भांगार खरेंच की ना म्हण कशें पळोवचें म्हण. ती भले कले सांगती 24 कॅरेट असं हें असं 1 ग्राम आसली म्हणून आमकां कळटा. त्यांनी ती कोणी जाणकार जायते. तर तांणी जर पळयलें तरी तो ताका ज्ञान जालें. त्या ज्ञानचक्षून ताणें पळयलें तो ताका ते कला कुसर जास्ती तो विचारान घेना. तो हांत भांगार कितले टक्के आसा तें पळयता, कितले % भांगार आसा तें पळयता आनी ताजे प्रमाण तें मोल बरोबर आसा की ना म्हूण पळयता. तशी ज्ञानचक्षू आमगेले थोडे थोडे उगडटा ती तावळी आमगेले खरें कल कस आसा की तें पळोवचे कडेन लक्ष जाता. म्हळ्यार नुस्तें दृश्य न्ही, तातूंत चैतन्य खंय थंय आयलें आसतलें म्हळ्यार हे विचार तरी येवचे लागतात. अशी ज्ञानचक्षुनी हबूर ते जे भासमान जाता न्ही आमकां ज्ञानचक्षून आमकां ज्ञान कल तितले हें जालें न्ही ती आमकां मृगजळ कळटा, कितकी गोश्टी कळटा ती, वय की ना? तरी तेमीत आमी धांवना ती पशु धांवता जाल्यार आमी ताजे मागीर धांवना आमकां कळटा. कडेर इंद्रधनुश खंय थंय येता तें भासमान आसा तें कळटा. जाल्यार हें स्पश्ट जें दिसता, हाता लागता, फील जाता तें सुद्दांय भासमान जालेलें आसा, खरें न्ही. हें ज्ञानचक्षू जायना पळय तें वयले सालपट वता. म्हळ्यार हें जें भव म्हणटात न्ही भव भव भवसागर, भवसागर म्हळ्यार कसलें जें आवरण घाल्ल्या मायेचें तें आवरण दूर करूंक आमकां शक्य जाता ज्ञानचक्षून. शेवाळ बाजू कोरून भितर क्लीन उद्दास तें पळोवच्याक मेळटा. तशी तें मेळटा ज्ञानचक्षून. तावळी भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना. तर भवाक जर हें केल्यार
कल जाता परत संसाराचे नाव उरना कळणे एक फक्त स्वरूपानुभव तुमकां आयलो ज्ञानचक्षुन हां तावळी ह्या ज्ञानचक्षु आयल की कोणे सोन्नार सुद्दां ते सोन्नार तावळे उदाहरण दिल्लें तो सोन्नार आमकां फट्टी सांगू शकना हे 24 कॅरेट असो कले मागीर जाणकार आसा आमगेली सांगाती तो म्हणटा हाड तुगेल ते पळोवनच तो फातर हाडी आपण पळयत कस पळयता हां तेमीत कितले हें जालें तरी आमी फसनात तशी आम सांगा ज्ञानचक्षु अशी मनुष्य असलेली तागल कास आमी धरका आमची पुरते तोच आमगेल सद्गुरू तर तागल सान्निध्यान तूं सहवासान तूं तागेल श्रवण भक्ती कोरनू तागेले सेवा भक्ती कोरनू सगळं कोरनू आमी जे शिकतात न्ही ताज्यान आमगेलें ज्ञान वाडतं वता म्हळ्यार ह्या हातूंत ज्ञान अरे ताजे खातीर कितले तपस्या करपा लागता जाल्यार तपस्या खंय करपा लागना सादें एसएससी पास जावच्याक सुद्दां कितलो अभ्यास करपा लागता 12वी 15वी म्हणटात हां आजकाल हां तिवें 12वी जाल्या म्हण 12वी थंय पावल्या आजकाल हांगा जे कामार 12वी जाल्या म्हणटात न्ही 12वी नापास आसतात म्हळ्यार 12वी थंय पावल्या म्हण तशी मस्त गैरसमज जाता तो ज्ञान असं म्हण पण ज्ञान असं ना ताका आणि ज्ञान असं स्टागल कल्पन जाली ती तो मुखार शिकूकय मागना तेमीत असल्यांनी सद्गुरू चरण धरका खरें ज्ञान घेवचें जाल्लें ब्रह्मज्ञानाची पावका मेळका म्हण इच्छस का आतां भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना आता हे ज्ञानचक्षु मेळना पळय हें जें आवरण आसत भासमान आशिल्लें वता आनी खरें कल्लें आसत तें थोड तरी ताजे ग्लिम्सीस आमकां मेळच्या लागतात एकदम ब्रह्मानुभव येत म्हणना पण ते निदान ताजे ग्लिम्सीस मेळटात जशी हाजे पिक्चराचे आमी हें पळयतात न्ही थोड भाग पण उत्सुकता वाडता कल्लें आसा म्हण पळोवच्याक हां तर तें ज्ञान जशी वाडता वतकी जशी आवस बापूस असतात न्ही 4दा जन्म दितात जाल्यार ते केन्ना 3-4दा जन्म दितात की तांगें नवीन लग्न जाता वळी तांकां कले कळना चेडूं जावचें म्हळ्यार कल्लें म्हण आयकलेलें आसता अशी तशी म्हण पण खरेंची ते 4दा गेल कोण 4दा जन्म दितना जी आवस जन्मा येता तिक्क कळटा की आपणागल आवसून कितलें आपणा खातीर केल्लें म्हण तांची प्रत्यक्ष अनुभव ती येता कल्या म्हळ्यार तांतू थावन ती स्वता वता तशी बापसूक एक चेडूं उपजून भितरी ताबडतोब चिके उडाण टप्पू जरी आशिल्लो परत तो लायनीर येता सरळ साद आसलेली आनी ताका जबाबदारी जाणीव जाता आपण चेडवाळ जालो समकोन करका म्हणल्यार ही जाणीव त्या मनशाक जाता तशी ज्ञान चक्षु जेन्ना उगडटा ती तावळी हें भासमान खरें न्ही ताजे भितर आशिल्लें पळोवंका हे जबाबदारी घेवन पळोवंका हां आनी तें कितलेंय ते भवान म्हणलें ना म्हाका खावं नाका म्हळ्यार तें ना जाता ज्ञान चक्षु उगडले की काच सगळें क्लियर जाता चश्म्या काच क्लियर जाता ती हां आनी खंयचेंय हें जायना म्हळ्यार तांकां कसले मागीर लागना जशी खिडकीक मस्त धूळ बीळ दिसता भायर जाल्यार ती खिडकीचेर आसता खिडकी पुसली किंवा आमी कांडें पळयतना आमगेल्या तोंडाक कसलेपणी लागिल्लें आसता ही सुद्दां माय न्हय तोंड धुवन घेवन पुसून घेतलें की कांडी स्वच्छ आसता जाल्यार आमगेल्या तोंडाचेर धूळ आसता तोंड स्वच्छ धुवन घेतलें की गोमटी दिसच्या लागतात आमी तशी ते भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना जाल्यार हांगा तांणी कल सांगल्या तें हाका एक उदाहरण म्हणून एक सांगता आमगेल्या घरा कलेपणी आसबा आड्डावण किंवा एक लाकडा कुडको केन्नो दवरून एक कार्पेंटर की कार्पेंट्री वर्क केलेलें एक हेंशें लाकडाचें कोण कसो दवरून चुला खिडकीचेर दवरल्या कितले दिवस जाले आड्डावण आतां ताजी कल करचें म्हण हां कोणें घेवच्या तयार ना ती तावळी आमकां एखादा ताका न्ही उजो लावन सोडया म्हण तशी अग्नी पेटयतात तशी हें ज्ञानाग्नी हां अग्नी पेटयल की तें कल जाता भस्म जावन वता जळून वता त्या अग्नीन जाल्यार ज्या अग्नीन तें पेटयलें अरे वा पळय अग्नीन मगल अग्नी कितलें कामाचो असो अग्नीन हांव पेटयलें तें म्हणलें हें ज्ञान आसा न्ही ज्ञानान हें भव ना जाता म्हळ्यार भास ना जाता जाल्यार हांवें तें केल्लें मगल ज्ञान हें ज्ञानाच अहंकार केन्ना घुसता आमकांच कळना आनी तेमी ती आमी इतलें कश्ट काडून तें भवाचें हें दूर करूं पळयता ती
जाल्यार ज्ञानाच अग्नी सुद्दां ना करपाक लागता. तो कशें करचो? ज्ञानाच अग्नी कशी करचो आनी कल खातीर करचो? कले म्हळ्यार ज्ञानाच अग्नीन मस्त भंय आसता की मी पण ताजे बीज तातूंत पेरलेलें आसता. तावळ तें समर्पण करचें, केल्ले भितर समर्पण करचें हें पयलीं आमी करता. परमेश्वराक सद्गुरूंक तें अर्पण करून सोडका. देवा तूं दिलें ज्ञान, हां तावळ कल जाता समर्पण केलें आनी जें ज्ञान आसा खरेंच कितलें तूं म्हाका दिल्लें. तूं अगदी दया सिंधू आसा, गुरु दया सिंधू, गुरु दीनबंधू. तशी तूं दया सिंधू आसा देवा. तूं म्हाका मगल अवकात नाशिल्ली जाल्यार तूं म्हाका इतलें ज्ञान घडयल तुगे संगतींत राबून. हां अशी म्हण ना पडे. ताका जर आमी शरण गेले न्ही तरी तो परमेश्वर, तें परब्रह्म स्वरूप सगूण जावन येयले आमचे खातीर सद्गुरू. तो क्षयातीत आसा. क्षयातीत म्हळ्यार त्या तत्वाक मरण ना, क्षयय ना. म्हळ्यार तें ना हालना, ना डोलना, ना कमी जायना, जास्त जायना. तें पूर्ण पूर्ण पूर्णात पूर्ण मुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते. तशी तो कल करता क्षयातीत तो सद्गुरू, तो परमेश्वरू, ज्या हाचेर आमगेलो विश्वास आसा, ज्याक शरण वचून जाका आमी समर्पण केलें की तो आमकां अक्षयी मोक्ष दिता. मोक्ष म्हळ्यार कशें जायी, नुस्तें हाज्य न्ही. मोक्ष म्हळ्यार कलें की कलेपुणी मरणा पडेक मोक्ष मेळटा म्हणटा ती. बरे दिवस मेल्यार एकादशी मेल्यार बरें, देवळांत गेल्यार बरें, स्वामीजींगेल्या पांयार पडलेले भितर गेल्यार बरें, अशें न्ही. पण त्या वेळार त्या अंतक्षणाक आमगेल्या मनाची अवस्था कशी आसता, ताचेर मोक्ष अवलंबून आसता. मोहा संपूर्ण क्षय आनी मरणा पड मोक्ष मेळून उपयोग केलो. आत्तां आमकां तो इतलें दान आसा, तरी आमकां सजीव आसतनाची, जिवान जीव आसतना, देहांत आसतनाची तो क्षयातीत आशिल्लो सद्गुरू करुणेन युक्त, करुणामयी दृश्टीने, तागेले एक नमुन्याचे प्रितीने तो अक्षयी मोक्ष आमकां दिता. म्हळ्यार सतत सांगता तूंच ब्रह्म आसा, तूंच परमेश्वर आसा, घे अनुभव घे. सगळे मोहाचो त्याग जाला, आतां आनी परत घेवं नाका. म्हळ्यार हें ज्ञान आसा न्ही, मुख्य म्हळ्यार आमी चेरडूशी जातात. तशी जाली की कल जाता अभिमान वच्चे म्हळ्यार कल्लें आमी चेरडू जातात. चेरडूशें म्हळ्यार कल्लें आमी थेंबूट जातात. पयलें समुद्रांत बुडका जाल्यार थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची जाला. तें जावंक जाल्यार आमी थेंबूट जावंक जाल्यार सांज चेरडू कशें आसता, निरागस आसता ती. तांकां सगळें भार तांगेल्या देवाचेर सोळा जो काय ते मानतात देव तांकां, आनी सद्गुरू हो परमेश्वरूची. तर तांकां शरण वचना पडे, तांकां सगळें दितात हाजेर खात्री, विश्वासू सगळें आसता, वय की न्ही. विश्वासू सगळें आसता. तरी तो क्षयातीत तो अक्षयी मोक्ष देतो. दया दक्ष तो साक्षीने पक्ष घेतो. आता हांकां दयाळू परमेश्वर. तर आमी कले मागन आसतना ताणें आमकां सगळें दिलें. मगेली आई सांगताली देव न्ही कसली काळजी करूं नाका बाळा. कले म्हळ्यार देव पिंडी रचूंच पयलीं उंडी रचूयता म्हळ्यार आमगेले योगक्षेम पळोवचे खातीर आमकां कलकल लागता ते आपण जावन तो दिता. आमगे शरीर अशें घडयता की सगळें पचन संस्था हें संस्था सगळें आमी सम होड जावंका. 9 छिद्र आसात आमगेल्या आंगाक, जाल्यार खंय तान लीक जायना. आतां ना म्हणच्या केन्ना पूण नाक गळटा, दोळ्यांतन उदक येता, कानांतन कले चिकोल येता, तोंडांतन लाळ येता, आनी कले जाता, कोणाल युरिनाचेर कंट्रोल वता, वय जायना पडे. पण शक्यतो अशी जायना, कंट्रोलांत आसता सगळें. हें कंट्रोल कोण दवरता, तरी तो भितर बशील आत्मतत्वच न्ही तें सगळें समकोन दिता. ही परमेश्वरा दया. आमी मागन आसतना तो सगळें दिता, तर तो देणगी रुपान दिता. आमी देणगी दितात न्ही, युजली आमकां कोणे पूण मागतात देणगी दिया ती 80G अंतर्गत तुमकां हें मेळटलें टॅक्स एक्झम्पशन. आमी दिले 10,000 दिले, 11,000 दिले, जाल्यार मागीर तितल्यान टॅक्स कमी म्हणून. जाल्यार तशी दिवंक सुद्दां आमी दिवचे पयलीं आमी पळयतात न्हय ही खंयली संस्था आसा. समजा एक अनाथ आश्रम आसा, ती चेडवांक समकोन पळयतात की ना, कोण चेडवां आसा ती,
हां तांगेल फोट पळयता ती तांगेल कल चल्ल्यान पळयतात तांचेल्या कितले पयस आसा ती कशी ऑर्गनायज करता ती ते सगळे पळोवन ताचो विनियोग दिल्ले थोडक्यान म्हळ्यार दिल्ले दानाचो आमी दिलेल्या दानाचो सदुपयोग जाता की ना हें आमी सुद्दां पळयतात. तो परमेश्वर कशी पळयनासतना रावतलो तो आमकां मागनासतना दिता पळय जाल्यार तो दयाळ आसा पण दक्ष आसा. दक्ष म्हळ्यार कहलें की आपण जे दिल्ल्या ताचो तुमी विनियोग कशी करतात. जो बरो विनियोग करता ताका जर कसलें तो संकटांत आयल्यार तो साक्षी जावन तागेल पक्ष घेता म्हळ्यार तागेल बाजू घेता तागेल कैवारी जाता. हाजें मस्त उदाहरण आसा ती ज्ञानेश्वर माऊलींनी रेड्या तोंडांतल्यान ताका कसलें कोणें मानना नाशिल्लें पाप संन्याशागेल पोर म्हणून तांकां वाळीन घालिल्लें आनी तें संमती पत्र घेवच्याक वचूलेलें कोणें तांणी शास्त्रान पळोवन सुद्दां सांग तुमकां कसली गती ना ते एकल्यान हिणोवन ताका म्हळें तुगेल नांव ज्ञान ज्ञान ह्या रेड्यागेल सुद्दां नांव ज्ञान आसा हागल तोंडांतल्यान कले पूण बदोवन दाखय उलोवच्या लाय ताका हां तशी म्हणना पडे त्या वेळार परमेश्वरान तागेले हातान शक्ती जालो तो परमेश्वर आनी ताका माथ्यार हात धरच भितरी तो रेडो रड्डो वेद वचच्या लागला. अग्निमीळे पुरोहितम हें सगळें ऋग्वेद सगळी वेद म्हणच्या लागलो. हें खंयच्यान आयलें हें पक्ष म्हळ्यार बाजू कैवारी कोण जालो तो परमेश्वर जालो. तशी सावता माळ्याक तुकारामाक कडेरी संत चोखामेळा बायल एक संत चोखामेळागेल बायल महारिती ती बॉयकॉट करून कोणें बाळणपण नाशिल्लें थंय तान्ने वचून तिगेलें बाळणपण केलें सुयीण जावन वचून सुयिणी रुपान श्रीखंड जावन एकनाथ महाराजांगेल घारा उद्दाभरचें काम केलें कावडीने भाजी शिंदून दिली सगळं कांय केलें. अशी सगळ्यांक संत दामाजी ताणें कल केलें तो सरकारी नोकर आशिल्लो ताणें दुश्काळांत सरकारी माल सुद्दां आपणाल तरी पुराय लुटयले ताल्या कल्ले नाशिल्ले तरीके हांगेल भूक बागना मस्त जान दूर दूरतोन येतात उपाशी म्हणना पडे सरकारी गोदामात चाव इताले आशिल्ली ताका जबाबदारी गोत्त आशिल्ली की सरकारा हेंगे आपणाक कैदेन घालतली तरी ताणें दय इतली ताका की ताणें दामाजी पंतांनी तें उगोवन पुरे सरकारा धान्य लुटयलें. ताका रायाल नोकरान धरून येलें धोन भरना पडे तो बायल नुस्तें म्हणाली की तुगेली इच्छा तिवे देवभक्त आशिल्ली तीन सांगलें आनी ताणेंय सांगलें देवा तूं गतस वाटेन ते हें आशिल्लें मंदीर तर आपणाक हें धरून वतस ती पण ताणें अशी म्हणली की म्हाका सोडय म्हण म्हाका हांथान सोडय कैदेन थानू म्हूण म्हणली ताणें पण ताणें म्हळें ह्या जानांकत कोणें वाली व्हरनी तर तांगेल काळजी घे देवा पंढरीनाथा म्हण सांगून तो वचूलो तो कैदेन घालें तर हान्ने एक तागेल नोकरा गेल दासा गेलें धेड म्हळ्यार महार जावन तो वचूलो काय देवाची सांगू मात झाला महार पंढरीनाथ ताणें कै पक्ष घेतलो कै पक्ष म्हणटात म्हळ्यार कळ्ळें कैवारी तागेल बाजू घेतली आनी तान्ने जावन पयशांची अशी खळखळा ओतिल्या मोहरा खळखळा ओतिल्या मोहरा घ्याजी मोजून पावती करा ढीग बघून चमकल्या नजरा शहा घाली बोट तोंडात झाला महार पंढरीनाथ. अशी कितले उदाहरण दिले प्रत्येक खंता तो दक्षतेन पळयत आसता की आपणे देणगी दिलेल्यात कोण बरो उपयोग करपी आयज काल कलियुगान सुद्दां तशी आसा. आतां आमी हे दासबोदाचे करू घेतले मदेंच हांव सिक्क जाली कोणें म्हाका बरें करून हाडलें कल खातीर हाडलें ताणें म्हगेल कै पक्ष घेतलो म्हगेल तितले अजुनी अवकात सुद्दां ना जाल्यार आसो ती बरे मनान करतच न्हय ती बरें करून हाडया सगळ्यांगेर भले जावो तिगल सुद्दां भले जावो मदेंच काण घेवच नाका तिका काण उडोवच नाका अशें करून ताणें बरें करून हाडलें. हें कोणा गेलें दया दक्ष तो साक्षीने पक्ष घेतो नक्की घेता नक्की पक्ष घेतात. संत तुकाराम महाराजांक तशें अनुभव आयिल्लो ताका पुरे ताका जॉब गेलो म्हळ्यार एक हान्ने ताका काम मेळनाशिल्लें पाप ती बायल मस्त बेजारली तर तिन्ने कल्लेपणी काम सोदी म्हूण सांगलें तेका भलो मनुश्य आशिल्लो
तर शेताची राखण करची काम त्या शेता मालकान ताका दिल्लें. तुकाराम महाराजा मस्त मानताल तो. आणि हो बसल त्या मानशीचेरी आणि नामस्मरणान तल्लीन जालो. ताका भानच ना. गोमटे शेत चल्ली कोणें या नाशिल्लें, पक्षी या नाशिल्ले, कांय ना. आणि पद बी अभंग म्हणटा नांत बसलो. तरी ते तागल विरुद्धकांनी पळोवन हां तांतू मोकाट बैलांक सोडले त्या शेतांत. पुरे धान्याची नास धूस करून सोडली. तर सगळ्यांनी ताका सांगलें अशें कशें केल्लें म्हूण, अशें कशें जालें म्हूण. आतां सगळ्यांत कल नुकसान कोण भोवन दिवचें म्हूण. तर तो म्हणालो आपण भोवन दिता म्हूण, आपण भोवन दिता म्हूण. ताल घराचेर हें जावचें जालें जाल्यार नंतर पळयल्यार जेन्ना पावसांनी पडलो न्ही परत, तर त्या हातूंत तें काण घालें आणि ताबडतोब दुसरें बी पेरलें ताणें. आणि सांगलें आतां तूं येवंका म्हणना. जाल्यार तें जें पीक आयलें न्ही तें अंत ना पार ताका घोणीचेर घोणी रचल्यो आनी व्होन दिलें. तावळी ताका इतलें वायट दिसलें त्या मालकाक. अरे हांव हागल नोकरी घालेली, हाका हीन करून आपणें इन्सल्ट करून अपमान करून पेटयलें, हांव अगदी वायट केलें. आणि ह्या सगळ्या हाजेरी मगल मालकी ना खरें म्हळ्यार अशी सांगून ताका वचून तो म्हणटा हें पुरें तुगेलें आसा, तूं विकून ताजे पयशे घे म्हूण. फक्त आपणा दर वर्सा कितलेत न्ही तें मात्र आपणा दी, बाकी सगळें एडिशनल आशिल्लें तुगेलें. पण संत तुकाराम महाराज वैरागी ते म्हणाल ना बा, देवान दिल्ल्या न्ही सगळे जनते खातीर दिल्ल्या आनी तूं बरें करून वापर. तर तो म्हणाल ना ना तें तुगेलें आसा म्हूण. तर ती बायल इतली खुश जाली पाप, जाल्यार ताणें सगळे गांवांक आमंत्रण केलें, येया ती लुटून व्हरा ती, पुरें लुटून घालें. म्हळ्यार अशी जे भक्त आसता ती, अशी जे ज्ञान समर्पण केलेलं असता ती, तांकां दया दक्ष तो साक्षीने पक्ष घेतो. आपण दिलेली देणगी कशी गोमटो विनियोग करता म्हळ खातीर तो तागेलो पक्ष घेता. तेमी हांगा सांगल्या जया चक्षुने लक्षिता लक्षवेन, भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेन, क्षयातीत तो अक्षयी मोक्ष देतो, अक्षयी मोक्ष दिता. म्हळ्यार मोक्ष म्हळ्यार अशीच नांवाचो मोक्ष न्ही. मोक्ष म्हूण नांव सुद्दां आसता, चेडवांक नांव दवरतात हल्ली. तसलो मोक्ष न्ही. एक चेडूं जालें ताका मोक्ष म्हूण नांव दवरलें, तशी न्ही. तो खरेंच अक्षयी म्हळ्यार जो नाच जायना तसलो मोक्ष दिता. परत केन्नाय आमकां हाजे रिपूंचे त्रास जायना, मोहाचे जायना, मोहाचो क्षय जाता कंप्लीट. असलो तो अक्षय ठेवा तो आमकां दिता. तो क्षयातीत म्हळ्यार ताका काय अंत ना पार. तो आमगेल हाकाय मनाच्या आनंदाक अंत ना पार करता. आणि तो दया दक्ष तो साक्षीने पक्ष घेतो. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा आता मी परत आढाव्याक सुरू करूया दासबोधाच्या. मस्त आवश्यक असं म्हळ्यार नुस्तें वाचता वचून उपयोग ना आमकां. गेलफंता 5 थंय आमी केल्लेले, तर 5चे शॉर्ट भितर आमी चिक्के परत पळोवया. गुरुनिश्चय म्हळेलो आशिल्लो. अथांगा तांणी सांगल्या दासबोधांतले 5 दशक अध्यात्मांतूल नवोदित साधकां खातीर अत्यंत महत्वाचो. गुरुनिश्चय हय, एक मिनिट. दशक 5वा मंत्रांचा खंय. आता मंत्रांचा म्हूण नांव दिलें खंय जाल्यार तांणी निकल सांगल्या की अध्यात्मांतून नवोदित साधकां खातीर अत्यंत म्हत्वाचो दशक जावन गेलो म्हूण चिक्के परत आमी पळया. पयर गडबड जाली. 6वे कोर्स पेक्षा करचे पयलें 5व्याचे थोडक्यांत एक ओळख परत करून घेवया. अध्यात्माची अनेक संकल्पना ह्या दशकांतू श्री समर्थान स्पश्ट केलेत. म्हळ्यार कल्लें हाका मंत्रांचो दशक म्हळ्यार आतां मंत्र घेवचें म्हळ्यार कल्लें, अनुग्रह घेवचें म्हळ्यार कल्लें, दीक्ष घेवचें म्हळ्यार कल्लें. ही पारमार्थीक जिवनात सुरवात आसा. जेन्ना आमी सद्गुरू मेळटा ती त्या वेळार आमकां हें सगळें दिता ती. अनुग्रह म्हळ्यार कल्लें तांगें शक्ती सकट मंत्र दिवचें अनुग्रह. नुस्तें कान्नांत कोणें पुणी मंत्र फुंकलो आनी हाने कळनासतना तो घेतो राबलें अशीची ताका दीक्ष म्हणना ती. आनी अनुग्रहाने तो मनुष्य ताका शक्ती दिवन सद्गुरू म्हणटा हो नाम गुरू नाम घे
आणि घेवन घेवन हें जायना पळय. खरी दिक्षा म्हळ्यार आपणाल अशी सर्वस्व तो सद्गुरू ताका दिता, त्या वेळार ताका दिक्षा म्हणटात. त्या वेळार साधक आशिल्लो तो शिश्य जाता. त्या वेळार नवोदिक साधकाक अनुग्रह म्हळ्यार कल्लें, गुरू कशी आसका, कशी आसूं नये, शिष्य कशें आसका, साधक कशें आसका, खरें ज्ञान म्हळ्यार कल्लें, व्यवहारीक ज्ञान म्हळ्यार कल्लें. आनी खरें ज्ञान व्यवहारीक ज्ञान हातूंत फरक कल्लो. तशी बद्ध, मुमुक्षू, साधक आनी सिद्ध हे प्रकार मस्तपंत आमी पळयले. तांत आमी नेमके खंय बसतात हें आमकां सिंहावलोकन करतना आमकां तें लक्षांत येवंका. ताजे खातीर ताजे परत परत पळोवंका. अध्यात्मशास्त्र हें एक अर्थान हें मनाचें विज्ञान, मना सायन्स असें. केवळ भोळ्या भोळ्या भावाने भाबडेपणान साधना केल्ल्यार कोणाकय विचार नासतना आमकां जमता तशें करतात आमी. जाल्यार पोथी वाचले, स्तोत्र वाचली, अर्थ कसल्याचोय कळना जाल्यार करतात. तशी ती वेण्या स्वामी म्हूण आशिल्ली समर्थांगेली, ती तशीच कलकल वाचताली, दासबोध वाचताली आनी अध्यात्म रामायण आनी वाचलें तिणें. समर्थ एक पण थंय भिक्षा मागू वचलेले. ताणें विचारलें, मुली हे तू वाचतेस, हे तुला काही कळतंय का? नाही हो, थोडं थोडं कळल्यासारखं वाटतं पण मला कळत नाही. खरें सांगू, मस्त जाणांक कळना, पण म्हाका कळना ही गोष्ट कोणाक कळत न्ही तो साधक जाता, निदान मुमुक्ष तरी जाता. मगलान दुर्गुण असं हें कळण उपयोग ना नुस्तें. बद्ध मनुश्याक दुर्गुण आसता ती ताका कळ नासुलें. आनी थोडे जाणांक कळ नासुलें, कळना तिलवार दाखयता, तेणे हट्टाने हांवच बरोबर म्हणून बसतात, ते बद्ध. जाल्यार कोणाक आपणाक दुर्गुण कळच्या लागतात मात न्ही तो मान्य करता आनी गुरुंगल शोध घेवच्या लागता तो मुमुक्षू. जाल्यार अगदी गुरुंगल हांत वचून म्हाका कळना म्हणून मगल स्लेट पयली क्लीन करी, मगल पाटी स्वच्छ धुवन उडय, मगल मस्त अवगुण असत देवा तू काढी मजमी साध्य ना, माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर, म्हाका मदत करी म्हणून हांव सर्वस्वी तुगलो म्हणून जो सरेंडर जाता तो साधक. हें मनाचें विज्ञान. आनी समर्थांनी तरी, समर्थ आसले संतांक तरी प्रत्यक्ष अनुभव आसता. म्हळ्यार तांकां तांगेल गुरू प्रत्यक्ष श्रीराम. आनी सगळ्यांक तशीच आसता. रामकृष्ण परमहंस लौकीक दृश्टीन कले शिक्क दिशिल्ले जाल्यार तांगेल फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हँड देवीनेच तांकां बैसून सगळें हें दिलेलें, ज्ञान दिलेलें फर्स्ट हँड. त्यामीत विवेकानंदा असल्या शिक्कील वाचिल्ल्या बुधवंत मनुश्याक ते गुरू म्हूण काम आयले. तशी तर हें तूं तांचे नुस्तें भोळे भावान कल्लेपणी साधन करता बसल्यार ताजे विपरीत परिणाम सुद्दां जातात. त्यामी ती म्हाका गोतना म्हणून कायद्यान गो तसो हें नॉट नोईंग ऑफ एनी लॉ इज नो एक्सक्यूज इन लॉ. म्हाका हो कायदो आसा म्हणून गोत नाशिल्लें म्हळ्यार कायदो मानना. यू आर सपोज टू नो. तशी थोडे गोश्टी आमकां गोत आसका लागता ती. तर म्हाका गोतना बा म्हणचें म्हळ्यार तुका अध्यात्मांतले कले कळना, तांकां क्षम्य ना. त्या खातीर गोत्तू कोरून घेवचे खातीर कल कोरका, जितुका काही भोळा भाव तितुका अज्ञानाचा स्वभाव, अज्ञान तरी देवादिदेव पाविजेत नाही समर्थ म्हणतात. मन हे सूक्ष्म असता. आध्यात्मिक साधने सर्व प्रक्रिया सूक्ष्म जगांत आशिल्ली ती भौतिक जगांतल्या चुक्कां तुलनेने आध्यात्मिक जगांतली चुक्क मस्त गंभीर जातात. त्यामुळे ते आमकां दिसना, करना, आमकां हातांत येना. जशी की आमकां रोग कळना आनी आमकां चुकीची वैद्यालय आमी वतात चुकून. सगळे जाण म्हणटात सुद्दां बरे डॉक्टर मेळका जाल्यार सुद्दां भाग्य लागता म्हणून. नाल्यार चुकीची डॉक्टराल्या वचून चुकीची कलेपणी वखद घेता ती ताजें रिएक्शन जावन मोरून वता ती. हांव हॉस्पिटलांत आसतना म्हाका बाजूच बेड्डाचेर एकली आशिल्ली, ती पाप कल की आयुर्वेदीक वखद घेवन घेवन तिका जॉन्डीस इतलें वाडलें, सगळी हळदुवी जालेली. म्हळ्यार कसलें सांगचें तशी. आनी त्या स्टेजार येना पड तुमी हॉस्पिटलां येता ती तो बरो डॉक्टर सुद्दां कल्लो करूं शकना. जाल्यार हांगा तशें न्ही. सद्गुरूंगल कॅपॅसिटी इतली जाता की अगदी लास्ट स्टेज आयिल्ले तरके तो आमकां तांतन भायर काडूं शकता. त्यामी ती पयलीं म्हळ्यार गुरू बरो खंयचो हें कळका. कळनासन कोणा लागीं पुणी वचूल्यार तो चुकीची साधन सांगता. आनी हल्ली कल जाल्यार भोंदू गुरू मस्त जाल्यात. आनी कल्या मागीर तांगेल चेले सुद्दां मस्त तशीच आसतात. तांगेल बेस्टेड इंट्रस्ट आसता सगळ्याचे संप्रदायाचे हें करी तें करी करून. कळ्ळें? आमगेल संप्रदाय म्हणटा जे मस्त करतात. तर
तें न्ही तेमी ती हान तूं तांणी सांगलें गुरू निश्चय निश्चय म्हळ्यार गुरू कल खातीर करता सादे वेव्हार कले करता जाल्यार सुद्दां आमकां शिकता लागता आनी कोणाल्या शिकता लागता कोणाल्या शिकता लागता आतां म्हाका समजा रांदप करचें रांदप करचें शिकचें तर कोणाल्या शिकता हांवें ते लौकीक दृश्टीने मस्त शिक्षण जालें आसका म्हण ना आर्किटेक्टच का म्हण ना ताका रांदप कळतल बायल मनीस जाय न्हय किंवां दाल मनीस जाय तांचलें हांव शिकता प्रॅक्टिकल नॉलेज अशी तशेंच तें तशी जाल्यार आमी खंय पूण वता ती आनी त्या हार्डवॅरा दुकानांत वचून आमी ब्रेड मागता ती ब्रेड मेळत हे ब्रिटानिया ब्रेड जाय आशिल्ली स्लायस ब्रेड सँडवीच करूंक तो म्हणटा मॅडम हे हार्डवॅरा दुकान आसा हांगा नळ पायप असलें सगळें मेळटा ब्रेड खंयच्यान मेळटलें तशी आमी वाट्टेल तें गुरू करचें आमकां कळका हांतूल जाणकार तर तें कशी पळोवचें हेंवूय तांणी सांगलें की कर्मकांडा पाशी कशी आत्मज्ञान श्रेश्ठ आसा हें जो सांगता आनी तें पळोवन तांणी हें दिल्या जशी सद्गुरू मस्तपण तांगेल्या जिवनान आपोआप येतात जाल्यार हांव सांगता तुमकां आमी जावन सोदू वचूल्यार आमकां मेळनात फक्त आमी कल करता की तांगेल बरेंच म्हळ्यार कोण लोकेशन ना वित्तेशण ना पयशा आसना तांकां प्रसिद्धी छाव ना आनी आत्मज्ञान जाल्लेलें आसा कायम आनंदान तूं समाधानान तूं ढळ नाशिल्लें समाधान असलें हांव तुजें आसतात न्ही आनी तांकां कळकळ आसता की आमकां कले शिकोवची खरी तळमळ आमकां लागली की आमगेल्या जिवनांत सद्गुरू आपोआप येता जशी आमी हांगा खंय वचूं भायर सरली काश्मीर वचूं भायर सरली शिमला वचूं भायर सरली असले वेळार आमी आमगेलें बुदवंतपण वापरून खंय पूण तें कॉम्प्युटर काण बूक केलें लॉग इन करून करूं जाता पण मस्तपण आमी फसता ती कळना जाल्यार कोण ते यात्रेकरू म्हूण आसतात न्ही संस्था आसता ती मस्त संस्था आसतात नांव घेवंक म्हणना आमी हांगा एडवर्टायज करूं बयसली ती जाल्यार मस्त प्रसिद्ध संस्था आसतात बऱ्योची आनी तांगेलें नांव जाल्लेलें आसता आनी ती दर पण यात्रा काडटा आसतात सक्सेसफुली तसल्यान जाल्यार वचूल्यार ते आमगेलें बुकींग करचें धर न्हू आमगेलें जेवणा वेवस्था आमगेलें सगळें हिताची वेवस्था पुराय ते करतात पुराय आनी सुखान आमगेलो हें जाता त्या तशी सद्गुरू एक फन मेळ्ळें की तांगेल सहवासांत राबून साधन केल्यार आमगेली साधक आमगेली भटकंती खर्च जाता म्हळ्यार खंय एस्ट्रे वचूं शकना तेमी बऱ्या मार्गारीच तो हाडटा आमकां तें सगळें तांणी सांगलें कडे गुरूंगेलें लक्षण सांगलें कशी म्हण रामकृष्ण परमहंस तरी म्हणटाले तांणी नरेंद्रनाथा सांगलें एक दीस नरेंद्रनाथ रात्री यंग आशिल्लें तागेले फ्रेंड्स सगळे आशिल्ले तर तांणी एक फावट ताका हुकी घालून दिली की वच पळय ते म्हणटात न्ही विराग येस म्हणून प्रपंच आस न्हय रात्रीच कल करता म्हणून वचून पळय तावळे स्वामी नरेंद्रनाथ म्हळ्यार स्वामी विवेकानंद त्यावेळेस विवेकानंद नांव पण आशिल्लें तांकां जाल्यार ते जेन्ना वचूले रात्री हे रामकृष्ण परमहंस बागलांत राबिले घराच्या तांणी सांगलें यो मा आमी आत्तां भजने बसची आशिल्ली म्हूण भितर व्हर न्हू ती शारदा देवी आनी तें इतलें गोमटें भजन जालें आनी ताका इतल्या वेळ रात्रभर तें बशिल्लें म्हळ्यार सांग नासतना वचून तरके तांकां हागल मनांत कशें आसा तें कळ्ळें उलट तांणी सांगलें तांणी कल सांगलो तसो गुरू दिवसाकय तपासका आनी रात्रीच सुद्दांय तपासका म्हळ्यार खरो गुरू कोण म्हूण कळटा आनी फर्स्ट हें येना म्हणून तांणी तांकां थोडे दिवस पयले नरेंद्रनाथांक अनुग्रह दिलो आनी ह्या मनशान ह्या सद्गुरूंनी कसले शिक्क निशिल्ले जर तांकां शिकागो पेटोवन नरेंद्रनाथांक स्वामी विवेकानंदांक इतलें तांणी थंय इंग्लिशांत लेक्चर्स दिली प्रत्येक नवीन पॉयंट्स घेतले तशी आत्तां हे दासबोधाचे कोण करून घेता कोणाल अनुग्रह आमगे सगळ्यांचेर श्री समर्थ हांगेलो अनुग्रह आसा म्हणून तांणी आमकां हाताल्या धरल्या म्हळ खातीर हें चल्ल्या कडेन सत्शिश्य लक्षण म्हळ्यार कहलें स्वता सत्शिश्य जावचें गुरूक ओळखचें म्हळ्यार आमी पयले सत्शिश्य जावंका कल्या म्हळ्यार मागणी तसा पुरवठा खंय थंय लबाड शिश्यांगेली निर्मिती जाता आसता आनी ते नवीन गुरूय लगेच करता ती आनी तांकां बसयता ती
आनी उगीच तांगेले हें करतात ते कोण कोण फटी फटीची एडवर्टिजमेंट करतात न्ही, तशी कोण हो संप्रदाय तो संप्रदाय ही गर्दी जाता जाल्यार कल्ले ना अरत्र ना परत्र तसले सोडून दिवचे बरें. आनी तेमी ती ही जर आमी सच शिश्य जावन वचूले तर आमकां नेमकें कळटा की हो मनुश्य कल करता म्हणून. तर तसलो मनुश्य फट्टी गुरुल्याक जास्ती टिकना, लगेच तो भायर येता आनी तांकां चलनाची. तर अशी तर हांगा सगळें मेरी ज्ञान खंयचें सांगता, उपदेश ज्ञान कल्लें हें सगळें तांणी सांगलें 5 अध्यायांतू गेल्ले आमी घेतल्या. तशी बद्ध मुमुक्षू वासनेन बांदिल्लो तो बद्ध हें सगळें आसता. तरी आतां मुमुक्षू साधक सिद्ध, बद्ध मुमुक्षू साधक आनी सिद्ध हे चारी. ताजे खेरीज 5 प्रकार हांगा ना. हे सगळे मनाचे वस्ता. आमी आनंद यात्रेक भायर सरतनाची हें सगळें एक्सप्लेन केल्लें आनी आमीच आमगेल्या मनाची अवस्था तपासका आनी त्या त्या पॉयंटार आमी चडका म्हूण सांगिल्लें. चड ना पडे तें बस त्या मनाचें वाहन मुखार 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 वता. म्हळ्यार आमी बद्ध आशिल्ले जाल्यार तरी थंय राबना ती. ह्या समर्थांगेले कृपेन आमी ताजे मुमुक्षू जाले, मुमुक्षूचे साधक जाल्यान ती. आनी ऑलरेडी आमी कोणें म्हाका दिसना कोणें बद्ध आसतल म्हणून. बद्ध आसतल तर कल जाता की म्हळ्यार इवन बरे सद्गुरू मेळ सुद्दां बद्ध आसता ती. पण युजली आमच्या लोकांतणी मस्त शिक्कील वाचिल्ले असतात आनी ते शिक्किल्याक जो अहंकार जाता न्ही तेमी ती तांगेल पाटी बरबटलेली आसता मनाची. तेमी ती तेवय बद्धची म्हळ्यार तांगेल कले चुक्क जाता तें तांकां कळनाची. वयल्यान तांकां ताचो अभिमान म्हळ्यार अभिमानाचो गर्व केन्ना जाता तें कळना. दुसऱ्यांक तुच्छ करूं लागता ती. आमी केलेलें बरें अशी म्हणच्या लागता ती. तेवय बद्ध. आनी सादे भोळे पाप अज्ञानी लोक तेवय बद्ध. जाल्यार कोणाक आपणा चुक कळटा तेणे कबूल करतात की तो मुमुक्ष जाता, तो मुमुक्षू साधक जाता, साधका सिद्ध जाता. हें सगळें हातूं दिल्या 5 हातूं. आज 6 पळया आमी. सत्व पळया. ह्या दशकाचें नांव देव शोधन म्हणून पळयल्लो. सत्व दशक 6th दासबोधांतू 4थ्या दशकांतलो 9व्या समासांतू आत्मनिवेदन म्हूण समास आशिल्लो. लक्षांत आसलें. श्री समर्थांनी ज्ञानात चर्चेक प्रारंभ केल्लो. कडेरी 5व्या दशकांत 6व्या समासांतू शुद्ध ज्ञानाचें निरूपण केलें. म्हळ्यार बहुधा ज्ञान न्ही, भौतिक ज्ञान हें बहुधा ज्ञान. कळ्ळें. इवन शास्त्र शाब्दिक ज्ञान हें बहुधा ज्ञान. कसलें हाजें आनी ते सांगता ती हे बहुधा ज्ञान आशिल्लें तांकां स्वता अहंकारान. म्हळ्यार बद्ध तर आसताची, पण बद्ध मुमुक्ष आसता, बद्ध कीर्तनकार आसता. कीर्तनकार बद्ध कोण जाता? जो आपणाली कल दाखोवचे खातीर कीर्तन करता पळय तो बद्ध कीर्तनकार. तो खरो कीर्तनकार न्ही. ताका प्रगती जायना, स्वता प्रगती जायना. तो दुसऱ्यांक मस्त ज्ञान मांडटा जाल्यार ताका स्वता कलेक जर तळमळ ना, आपणे सुधारका म्हणली गुरूंक तो स्वता शरण जर वच्च न्ही तरी आपणागल कला म्हळ्यार रागदारी म्हणटा बसता कितले गोमटे गायन शिकला हांव, कितले गोमटे कीर्तन करता, हाजोच हे अहंकार तो जेन जाता तावळी तो बद्धची. तांणी सांगता म्हळ्यार मुमुक्षू सुद्दां जायना तो. पण ज्या वेळार ताका ताजी जाणीव जाता तावळ तो खरोखर समर्पण करता आनी आत्मज्ञान मेळोवनच्या पळयता. तावळी हे सगळे दश तो पार करून तोय सिद्ध जावचे शकता. तर ह्या हातूंतांनी स्वता स्वरुपाचे अज्ञान आनी 6 ते 10 फुल्ल आत्त थाय तांणी कल केलेले. 5 थाई बेसीक कल आसा तें सांगिल्लें. म्हळ्यार साहित्य कल लागता, यात्रे वतना तुमी कसले घेवंक तें पुरे. आनी हांगात 6 ते 10 दशकांतू केवळ ज्ञान मार्गाची चर्चा केल्या. स्वता स्वरुपाचे अज्ञान आमकां म्हणून आमी दुःख भोगता आसा ती तांगेलें. तरी तांणी सांगल्या 6व्या दशका धोरण ज्ञानमार्गाची चर्चा. समर्थांगेल मते स्वतागेल स्वरुपाचे अज्ञान हें मुख्य मनुश्यागेल दुःखांचें कारण आसा. हांव खरें कोण आसा हें आमी जाणून घेवचे केन्नाय प्रयत्न करनी.
एक मस्त व्हड संत म्हणून घेतलो एक पण दुसरे संताक कोणाक मेळ वचूलो तो कोणा मेळ वचूल खंय तो खरेंच रियलायज्ड सोल मस्त लोक बशील आशिल्ले तर हो तांकां डिस्टर्ब करचें म्हण बैसून रावलो सगळें तांगेली मिटींग जाली हो आयकता बसलो आनी पुराय जाण भर पांय पण वता रावले हो एकलो व्हरलो ते संत सुद्दां हें वचून भायर पडू लागले तांणी नुस्तें विचारलें कशेंच मा म्हणून तर तांणी म्हळें हांव इतले वेळ धरून हांव बसलां तुमी मगल खबर सुद्दां घेयनी हांव कोण म्हूण सुद्दां विचारनी आतां हांगा कशेंच तो बद्ध प्रवचनकार हां तो बद्ध संत म्हणून घेतलो बद्ध तरी त्या संतान ताका विचारलें हांव तुका विचारनी तूं कोण म्हणून पण तूं स्वताक विचारलें तूं कोण म्हणून जाणून घेवंच प्रयत्न केला की म्हूण विचारलें तें पयलीं करी आनी हें किर्तन बिर्तन कर थोडो वेळ बंद करी आनी स्वता ध्यान लावन हें पळय पळय की तूं स्वता कोण तूं खंय वच्चेस तूं खंयच्यान आयला हां तें सगळें पळय आनी स्वरुपा ज्ञान करून घे म्हळ्यार तुका सांगपाच लागना हांव कोण म्हणून कळ्ळें तरी प्रत्येक मनुष्य सुखा खातीर धडपडटा न्हय हां आजीवन सुखा खातीर तरी समर्थ म्हणटा जगी सर्व सुखी असा कोण आहे म्हूण ठासून विचारलें हां तरी के प्रत्येकागल वांट्याक नाक्काशिल्लें दुख्ख येता प्रत्येकागल वांट्या दुख्ख येता सुखा शोध घेतना दुख्ख येता तरी कल आमी गृहीत कल धरका की आमगेल सुख शोधच्यान तुजे कले पूण मूलभूत चूक जायनी मग आमी कल्ले नेमके सोदता आसत हें पळोवंक न्हय आमी आमी नेमके कल्ले पळयत आसत हें आमी सोदका तर आमगेल खंय दिशा भूल जाल्या की कल्लें आमी चुकून तरी तांणी हें सांगलें पयलें म्हळ्यार कल्लें की आमी स्वताक देह समजतात आमी खरें म्हळ्यार देह न्ही देह फक्त जिवंत आसता आमी जगतात मनान जगतात मन हें वाहन आसा आनी वाहन म्हळ्यार सुद्दां मायाची जाल्यार तें वाहन इतलें भक्कम आनी बरें आसा अगदी की आमकां समर्थांनी दिल्ल्या की ताजो उपयोग करून त्या प्लव संवत्सरात चालू आसत बोट इशी तांतू बैसून आमी मुखार वचका आनी आत्मज्ञान मेळोवंका हां तरी पण आमी फक्त हांव म्हळ्यार देह मात्र अशें हें प्रधान कारण दुख्खाक हां आनी कल जाता हांव देहची म्हूण लेखील मिती आमगेल इंद्रियां आमी सूख घेवंच प्रयत्न करतात कशी करून कल्लें हें जायी तें जायी काम केलें खाल्ली पिल्ली बरें हॉटेलां वचुली अशें सगळें तेमी देह भावन प्रबळ आशिल्ली मिती इंद्रियां सुखी जावंचे आमी प्रयत्न करतात जाल्यार समर्थांक सांगता ती हे मना ब्रह्मदर्शन घेतिल शिवाय तूं केन्नाय सुखी जावंच ना आनी आमकां दोळ्यान दिसतलें हें जग आसा न्ही संपूर्ण माया ताका खरें मानचें आनी तान सूख घेवंच प्रयत्न करचें हें आमगेलें समस्त दुख्खांचें कारण आसा हें तुका कशी कळना विशयाद्वारे आमकां इंद्रियाद्वारे सूख मेळनाचेंच ना मस्त फंत मेळटा आमकां सुखी जातात बरें दिसता खुशी जाता चिकी करमणूक जाता बरो टीव्ही बरो पिक्चर पळयल्यार खंय वचून आयली फिरून आयली बरें दिसता हां सगळे कडेन जाल्यार तें तात्पुरतें आसता झोपाळ्यार वचून झोप घेता बसली कितलें बरें दिसता हां जाल्यार मनाच्या हिंदोळ्याचेर बैसून ब्रह्मतत्वाचें चिंतन करता बसल्यार आनी बरें दिसता तर हें जें आसा विशय सूख हें इंद्रियां पुरतें आसता आनी इंद्रियांचे अनिश्चित आसत इंद्रियांचे आमकां दुख्ख दितात कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल्या हातांत वचना ती आमी कितलेंय हें प्रयत्न केले तरी वय जायना पड ती जेल्लो जाता ती ते आमकां जाय तशी वागना तिची हात उबार का म्हूण मस्त दिसता मस्त चमकूंक का म्हूण दिसता जाल्यार पांय मुखार वचना ती पार्किन्सन्स जाता हें जाता तें जाता कले खाल्लेलें पचना अशें सगळें ती इंद्रियां साथच दिना ती तेमी ती जे सुखा खातीर म्हूण आत्तां थंय आमी धांवली हें केली तें पुराय दुख्ख पर्यवसानी दुख्ख उत्पन्न करतलें आस तेमी ती माया ही असार आस ही माय आस ती नाच जातलें आस तान मायेन थावन केन्नाय हें मेळना कळ्ळें दुख्खच मेळटा नंतर पण त्या मायेचो उपयोग करून असार आशिल्ली तरके आमगेले देह आसतनाची ती माया बोटी भार सुद्दां काम करता तेमी तिगल बरें गुण कळ्ळें म्हळ्यार एक अंगाने ती ब्रह्मतत्वान थावन आयिल्ली आसा ती माया मूळ माया हो खरो ईश्वर ब्रह्मतत्वान थावन आयिल्लो ईश्वर तो तर तो
जरी असार आशिल्लो तरी तो आमकां मदत करता. आनी आमकां ब्रह्मांतून एक करचें तो मदत करता. तर आमी जितलो असारांत रमतली की तितलें आमगेलें जीवन दुख्खमय जाता वता. तर ह्या संपूर्ण दशकांतून ज्ञानचर्चा आशिल्ली तरी खंय समर्थान भक्तीच निषेध करनी. भक्तीच निषेध करनी ताणें कल्या म्हळ्यार हें इम्पॉर्टंट असं. लोक सांगतात अरे ज्ञान आत्मज्ञान मेळोंका मागीर कल्ल्याक हें करका तें करका म्हूण. समर्थ सांगता ती कल्याक आत्मज्ञान मेळयल्यार ही कल पूज कोरनय म्हणस. तूं आत्मज्ञान मेळयल संत संत कले कबीर शेले वेळतालो. हो सावकारी करतालो संत तुकाराम. कोण कल्ले करनाशिल्ले. तो चोखा मेळा गोरवां घेवन ते मेल्ले गोरवांक आनी रस्ते साफ करचे तागेलें काम तो करतालो. सावता माळी आपणाल मळ हें करतालो. शिंपी नामा शिंपी शिवण शिवून थंय विकूं वतालो बाजारांतून. तर प्रत्येक जण आपापणागेलें काम करता. आनी तरीही ते आत्मज्ञानी संत ती आत्मज्ञान जालें म्हूण तांणी तांगेलें सोडलें हांवें ना. तर तूं नुस्तेंपणी सगूण भजन मात्र मागीर ते देवाल पूज करच्यान केल्ले ते देवान कल तुगेलें घोड मारल्या. पूज करन एक नित्य नेम म्हूण करी. नित्य नेमान केल्यार आमकां एक ती पायरी शी जाता. माया ही वायट हय म्हळ्यार असार म्हूण ती वायट पण ती खरें म्हळ्यार भोव बरी. कल्ल्या म्हळ्यार तो सोपान सोपान म्हळ्यार पायरी मेट्टू. त्या मेट्टार चोड आमकां मुक्ती मेळोवची आसा. तेमी तो मेट्टू ते नाव अशी उपयोग करता. प्लव म्हळ्यार बोटी तांतूं चडका पण तांतूं चड ना पडे नामस्मरणाचे आनी गुरूंक कर्णधार केल्यार भायले भवसागरांतले उद्दां ते बोटींत याना. तशें आमगेल्या मनांतूं दृश्याचे एक सम आसक्ती आसली ती कमी जाता आनी आमी वी आर व्हेरी कम्फर्टेबल आनी आराम वचूं जाता. हें तांणी सांगलें. तेमी सगुणाचकांनी निषेध तांणी करनी आनी निर्गुणाचें प्रतिपादन करचें सोडनी. तर हें महाराष्ट्रांतले सगळे संत मंडळींनी सांबाळल्या. आत्तां थाय सुद्दां आमगेले स्वामी सुद्दां तांकां पळयल्यार कळटा. समर्थांगले श्लोक तांकां तंतोतंत लागता. सदा बोलण्या सारिखे चालता हे अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आत्तरी हल्ली स्वाध्याय घेवन आम संस्कृत कळना म्हणून प्रति एक श्लोकाचे आनी स्तोत्रांचे ते अर्थ सांगता ती आनी मंत्रांचो सुद्दां अर्थ सांगता ती. मंत्रांतले थंय म्हणून घेतात अर्थ सांगून मागीर कळका म्हूण. कड्डेर हांगा मस्त तांचो समास आसा दशक 6व्यांतूं देवशोधन असं म्हळ्यार देव कल्ल्या खातीर सोदका कल खातीर सोदका. तर तांणी सांगलें देव हो खरो आमगेलो यजमान पण की पूज करूंक भट्ट आपयले कळ्ळें. आनी तो भट्ट आयलो पूज केली जाल्यार ह्या पुजेची यजमान कोण म्हणून गोतना. ताका सगळें साहित्य दवरलेलें आशिल्लें ताणें तें साहित्य मांडयलें पूज केली आनी वतना तो कोणाल्याक तागेली बिदागी मागतलो. ताका यजमानच गोतना कोण म्हणून कळ्ळें. कोणाक पूण हाण एक यंग कपल आसा तांकां हाण बसयलें ती सांगतात आमी न्हय. तावळ खरें कोण यजमानू कोण भट मामा आपयलें हें भट मामा गोतस का पयलें. तशी आमी केन्ना करता ती आमगेलें यजमान कोण हें जर कळ्ळी अतिथींगेले घराडो रासभर अतिथी आसा ती आनी यजमानू गायब पयशे कोण दितलो ताका. आनी हें आमकां यजमान आमी विसरल्यांत म्हळ खातीर आमगेलें जीवन दुख्खमय जालें. संत कबीर कल म्हणटात बस जिस यार ने नथ दी उसे सुमिरन बार बार. कोणें नथ दिली पळय ह्यो देवान कितलो गोमटी नथ दिलो म्हूण आमी वार वार विचार करता. पर जिस यार ने नाक दिया उसे भूल गई पार. तशी तरी सूण एक फंत मालकागल ओळखीचें आसा म्हूण कळ्ळें न्ही कोणें वचूल्यार एक फंत बंगल्याचे दरवाजांतूं एक सुणें पोशिल्लें आशिल्लें थंय बसयलें ताका कोणें चोर बीर येवं न्हय म्हणून. जाल्यार मालकाल घरान नित्य येतली जी मनुश्य येता ती मालकाल गुर्ताची आसा ती किंवा ती मालकागल गुर्ताची हें त्या सुण्याक सुद्दां कळटा आनी तो तुमचेर भुंकना. तशी एक फंत भगवंतागल स्वरूप आमी जाणलें की तागेल ह्या विश्वांत आमकां फिरतना आमकां माय त्रास दिना. माय त्रास दिना कल्या म्हळ्यार कै पक्ष घेता ती आमगेलो की ही हो मगल मालकागल मनुश्य आसा हें मायाक सुद्दां कळटा मायेक कळटा आनी ती त्रास दिना. संतांनी भगवंताक जाणलेली न्ही ती
मायेंत राबून माये तडाख्यांतून स्वतः सुटका तांणी करून घेतली. ह्या समासांतून संत आणि पापी मनुष्य हांगेल व्याख्या समर्थन केल्या. कलगो तसवे जो भगवंताक जाणता तो संत 16 ओवीन तांचाले आणि जो भगवंता ओळखनाची तो पापी. तरी ईश्वराक सोदून काडचे खातीर जे जे कर्म करतात ते पुण्य आणि ईश्वराला थाना दूर वर्तल प्रत्येक कर्म म्हळ्यार पाप कळ्ळें. तेमी तांणी सांगलें की आतां पळय तेमी कोणाक हें सगळें कशें करचें म्हणून कळटा न्ही, स्वताक जाणच्याक आमी स्वताक ओळखका हें आमगेलें ध्येय आसा की न्ही. आमकां आत्मज्ञान जावंका म्हणून आमी आनंद यात्रे भायर सरल्यांत जाल्यार आत्मज्ञान जावंका म्हूण दिसल्यार कोणाक जाल्ल्या तांगेल आमी कास धरका न्हय. कोण हें स्वता जाणल्या असल्या संतांगेल सहवासान तूं राब्बा ती म्हूण श्री समर्थ हांन तूं उपदेश करतात. तर ते सांगता ती 2 रोगी एकत्र आयल्यार ते रोग आनी वाडता वता. एक रोगीने उगड्या घरी नागडा गेला खंय तशी कोण कोणाक सावरचें. 2 रोगी एकत्र आयले एकमेका रडता पडटा ती तशी न्ही. थंय डॉक्टर जाय नवें गोत्तशील जाय नवें कल रोग जाला म्हणून तशी 2 दुख्खी एकडे आयल्यार दुख्खाच गुणाकार एकमेका दुख्ख एकमेका सांगता ती रडता बसता ती तशी न्ही. तर साधकाने आत्मज्ञानी मनुष्यागल शोध घेवन तागल सहवासांतून देवाल शोध घेवका कडेरी ब्रह्म पावन ब्रह्म पवित्रस आणि ब्रह्म पावन म्हळ्यार पवित्रस म्हूण ताका ब्रह्म पावन म्हणटात. आणि ब्रह्माचें ज्ञान घेना पडे मनुष्य सुद्दां ब्रह्म जाता म्हळ्यार ब्रह्मा भायर तो पवित्र जाता म्हणून सुद्दां हें दशक हाका समासाक तांणी ब्रह्म पावन हें नांव दिलें. सगळे भौतीक विद्या फळाची सल्लावारी आसा ती आणि अध्यात्म विद्या ही फळांतूय घरावारी आसा. पण हांगा कल जाल्यांक तसले गळ अशी अध्यात्म विद्याच न्ही ती फळांतली घरावारी आसा. भौतीक विद्या साल्लावारी तर साल भायरचे सालपट अध्यात्म विद्या विज्ञानाम अध्यात्म विद्या अशी भगवद्गीतेन तूं श्री कृष्णान सांगल्या. तर नाम रूप ही सगळी कल आसा ती भ्रामक माय ही नाम रूप आमगेल देह दृश्य जगत जीवन जगता आसतना आमगेल संबंधान तेतले वस्तू शक्ती आकार आसता कसले तरी नाव आसता. तें सगळें आमी सांगाती आजूबाजू इर्द गिर्द आमगेले अशी मनुष्य आमगे संग्रहांत आमी संग्रह केले वस्तू नाशिवंत पुराय सगळे संबंधीक तांचा केल्ले आमगेले व्यवहार करा ती पण तांतूंतली आसक्ती सोडा ती अशी समर्थांगेल म्हणणें आसा. सगळे नामांक आनी रूपांक ज्या अनाम अरूप पावन ब्रह्माचें अधिष्ठान आसा की ताजें स्वरूप जाणा ती. आनी तांणी सांगल्या मनुश्यागल खरो पुरुषार्थ कल की जे अवघड आसा अनाकलनीय आसा तें जाणचें तसं. अरे तुका डॉक्टरेट मेळोवची शक्यता आसा आनी तूं दुसरीच परिक्षे बसला उपयोग केलो हो तुगेलो पुरुषार्थ न्ही. मस्त जाणां अगदी केपेबल आसात बामूण आनी घरांत बायलेक मारतात हो पुरुषार्थ न्ही. हें कल्लें आसा की म्हळ्यार समथींग शूड बी अवॉयडेड म्हणून ह्या हातूंत सर्व समाजांतूं संत श्रेश्ठ मानता ती इत्या म्हळ्यार ते अशी करना ती तांकां खरो पुरुषार्थ करता ती खरेंची इतली डिफिकल्ट आसता की हें आत्मज्ञान कोण घेवचें म्हळ्यार ताजी कास धरून ताणें तें मेळयलें दुसऱ्यांक मेळोवन दिवची तळमळे आसता का आनी कॅपॅसिटी आसा. तावळी तांणी सांगलें मगल शरीर मगल मन मगल बुद्धी अशें आमी जें उलयतात न्ही तें सगळें हाजो अर्थ केलो हें मगल हें म्हळ्यार हांव न्हय. केनोपनिशद कल म्हणटकूच कान्नाच कान पळोवंका दोळ्याचो दोळो नाल्यार मनाचें मन म्हणटा तें मगल खरें स्वरूप. हें जाणलें की पाप पुण्य शिल्लक राबना कळ्ळें. आनी मनुष्य एक फन ब्रह्मस्वरूप जाल्लो की सद्गुरू मुखाने अध्यात्माचें रहस्य आयकुनचें तांगे सेवा करून तें जाणून घेवचें हें साधनेचें रहस्य आमी करता. मनुष्य एक फन ब्रह्मस्वरूप जाल्लो की तागल मनावेले सगळे ताण तणाव फिनिश जातात आनी आमगेल आनंद यात्रा सफल जाता आनी हें प्रवास सुद्दां सुखकर एक खेळ सो जाता सद्गुरूंगल सहवासान कळ्ळें. मागीर तें बोट धरून चलयता ती कोमटें करून. तरी हांगा दुसरें मायोद्भव निरूपण खंय
सगळें हें आसा ती हातूंत सगळें आतां सांगचें साध्य जायना कलम्या नुस्तें आढाव आसा तरीके समर्थान 3 गोश्टी सांगल्या ती माया म्हळ्यार कल्लें जड आनी चंचळ माया आनी ब्रह्म सगुण आनी निर्गुण ही अशी काल्लयल्यान ती तरी पुरुषार्थ खरो कल्लो घार बायले मारचे हो पुरुषार्थ नाही तर ह्या जड आनी चंचळ माया ब्रह्मांत न्हू ब्रह्म म्हळ्यार सार सोदून काडचें आनी असारकाण उडोवचें हो खरो पुरुषार्थ आनी आमकां जें आमकां खरें अस्तित्व दिसता ती केवळ तत्व आसा ती हें कोण ब्रह्माल अधिष्ठानाचेर जड तत्व कार्य करता ती त्या ब्रह्मागल स्वरूप जाणून घेवचें हें खरें आत्मनिवेदन तर माय कशी निर्माण जाली हें जाली ते सांगता ती आत्मनिवेदनाची प्रक्रिया सांगता ती तत्व निरशन खंय तत्व झाडां सगळें म्हळ्यार कली ही जड आसत न्हय तत्व झाडां म्हळ्यार ही 82 तत्व कचऱ्या वरी फाप्पून उडोवची सगळें म्हळ्यार आमगेले पंचभूत पंचज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय पंचविषय पंचभौतिक शरीर हें सगळीं ही तत्व ती ताची काळजी घेवची ताजो वापर करचो वापरच्या दिल्या जाल्यार त्या मनागल आधार घेवन मनय मायाची जाल्यार मनच ताचे पेक्षा बलिश्ट चैतन्य आसता तो शक्ती आसा त्या शक्तीमय मनाचो आश्रय घेवन आमी त्या शरिरांतल्यान उपयोग करून घेवंका आनी शरीर टिकलें तो सरीच आमी आत्मज्ञान करून घेवंका हें ते सांगतात तरी ब्रह्म निर्माण करचें म्हळ्यार जाणून घेवचें मन एक वाहन तें कशें वापरचें खंयचे दिशेन व्हरचें हें आमगेल्या हातांत आसना न्हय आमकां दिशा कळका ड्रायव्ह करतना तशी ब्रह्म निरूपण म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्म एकमेव अद्वितीय खंय जाल्यार ताची सगुणाची रूप अनेक आसा ती ताची प्राप्तीचे मार्गय अनेक आसा ती तुमकां सांगता मग आनी हातूंत झगडी जाता आसा ती की मगल मार्गाची सुपब तुमगेल कळता सोंडिया ती अशी जाल्यार तशी न्हय एक सर्कलशें आसा आनी मध्य परमेश्वर आसा आत्मतत्व थंय आसा आमगेले हांगाय पळया ती आत्मतत्व हांगा आसा मध्यान आमगेल्या अख्ख्या बॉडीन तूं मध्यस्थ म्हळ्यार आत्मतत्व हांगा भरल्या तर तशी प्रत्येकाची केंद्रबिंदू हो परब्रह्म आनी तो केंद्रबिंदू थंय मात्र न्हय ते अखंड आसा सगळे कड भरल्या आनी ताच जेरी खंय पूण एक सन्न हजेरी आमगेले हें आसता जाल्यार आमी कल करता ती तांथावन अशी एक पॉयंटान थावन इन्फिनीट हें रेडिया येवच्या शकता ती म्हाका एक फावट म्हज्या भावान समजावन सांगिल्लें तर त्या रेडियाचेर विंगड पंथ हें तें अशी विंगड मार्गान आमी देवा लागींच वता आसता ती जाल्यार आमी जेन्ना एक दुसऱ्याक हें करतात की निंद करता ती कल्ल तुगल पंथ म्हणलें हें वायट तें वायट हो तुगल गुरू अशी तशी म्हणटा ती त्या वेळार आमी देवाल्या थंय मस्तच गुरसतात म्हळ्यार अशी हांगा जे सर्कल आसा न्हय आज जर रेडिया हें केलें हांगा राबिले कांठार राबिले मस्त एकमेकाल्या थंय दूर आसता ती जेन्ना आमी लागीं वता ती देवाल्या आमी कोण म्हूण कळचें आमी अंतर्मुख जावन आमगेलो प्रवास खरें सुरू जाता की तावळी तें ब्रह्मतत्व आमकां जाणयता आनी तावळ आमकां दिसता की सगळीं एकच आसत सगळीं एकडे वता आसत खंयचेय पंथशील कडेन एकच तिकीट एक गाडयेचें तिकीट कळ्ळें आमी तें कळटा तशी माया ब्रह्म विवरण सारासार विवेक करका म्हूण सांगता ती सृश्टी कथन सारासार विवेक करतना तांणी ब्रह्म आनी माया हाजे मस्त तांणी हें दिल्ल्या ती कळ्ळें फरक दिल्या ती जवळ जवळ 37 फरक दिल्या ती तें हांव जाय जाल्यार फोटो काडून आमगेले हाजेर घालता तेंचे के यू गो थ्रू इट एवरीबॉडी पहिले 25 ओव्यांत अज्ञानी मनुष्य शब्दज्ञानी मनुष्य हांगेले तर्क कुतर्क सगळें हें चलता तर तांणी सांगलें की नाना प्रकारची सृष्टी करतात की न्ही सृष्टी कथन ह्या समासाच्या मथळ्याक धोरण आसा जाल्यार ही सृष्टी केल्याने तशी सृष्टीच निरासूय करूं जाता जशी आमी ईश्वर हो आमगेलो काल्पनीक आमी देवाल मुर्ती गणपती मुर्ती बसयता ती तें खरें तत्व आसा पण आमी ते गणपतीक कौतुक करूंक ताका बसयतात 10 दिवस ताका पूज करतात आनी कडेन ताका विसर्जन करतात म्हळ्यार कल करता ती त्या मातये मुर्ती चैतन्य आमगेल्या हृदयांत आमी घेतात खरो देव आमगेल्या हृदयांत आसा आनी तो आमी घेता ती आनी मातये मुर्तीचें विसर्जन करतात तशी मायेचें फायदो घेवन आमकां आमी वचून पावना पळय
तांकां आमी कोण हें खरें कळना पडे तरी मायेचो आस्वाद घेवंक बाकीच्यांक सांगची ना अरे आमी अरे माय हें कलेना असार आसता सोड दिया ती तुमी फक्त ब्रह्म पळयात ब्रह्म दिसता खंय दिसता आमकां ताजे खातीर मायेच मेट्टूची ताजेर चोडनूच आमकां मुक्ती मेळटा तेमी ती हें निवृत्ती पयली निवृत्ती आमकां वैराग्य आमकां कडेन ज्ञान जाता निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती जाली ज्ञानदेव आयलो कडेन मेट्टू मेळ्ळो ताळ मुक्ती हातांत आयली हां तावळ कळटा मुक्ती येना पडे हो नाथ आमगेले एकूच आसा एकनाथ ताळ फक्त नाम व्हरता आनी नामांतलो भाव व्हरता नामदेव तुकाराम ताळ तुकाराम म्हणटा की तुकाराम मीच राम म्हण तशी तागल मागीर ते एकची जातात राम तत्वांत विलीन जातात हे सगळे संत हें पळोवंक आमी सगूण भजन करका हां उपासनेन थान पळ काडची ना तशी ताणें सांगलें की आपण कोण परके कोण आतां ताणें सांगलें तुका ताणें म्हळें अरे उच्च ज्ञान जाल्लेल्यांनी कल्ल्याक आमी सगळें हें करका कळ्ळें नित्य नेम कल खातीर पाळका म्हण तावळ समर्थांनी त्या साधकाक उत्तर दितना ताणें सांगलें अरे मनुष्या ज्ञान जाल्ले सुद्दां ज्ञानी मनुश्याक संतांक सुद्दां भूक लागता ताण लागता आपले कोण परके कोण हें तांकां कळटा हां आनी मागीर सगूण भजनानेच तूं कल गोड मारलें हांवें कल्ल्याक निर्गुणाच गप्प मारच्यो आनी वेव्हारांत तूं सगळे प्रकार द्वैत पाळचे तुका भूक लागता तुका हांगा वचका लागता वॉशरुमा वचका लागता सगळें न्हीद जावंका सगळें जायी हां काम ना छोड़ा क्रोध ना छोड़ा तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया भाई राम राम रटलो भैया राम राम रटलो हें भजन ह्या वेळार आयकूंक कशें दिसता तशी ते म्हणटा ती सगूण डावळल्यारी साधकाल मनांतून ज्ञानाच अहंकार आणि कर्माच कर्तेपणाचो अहंकार बळयता हां भक्ती मार्गी साधक असणे तो ताक एकलेखान तो बरो इत्या म्हळ्यार सगळी यशाच श्रेय तो भगवंताक दितः वता भक्ती मार्ग सोप्प हां आनी भक्ती मार्गान मुखार वचून आत्मनिवेदन पूर्ण जायना पडे गुरू आमगेले तांगेले हें लायता ती कले मास्टर की आनी ताका ज्ञानी कोण सोडटा ती ज्ञानी म्हळ्यार प्रत्यक्ष अनुभव ताका ताण घेता ती आनी मार्गान सुद्दां भगवंतू ते दक्ष तो पक्ष घेतो म्हळें न्ही तावळी तशी ते संरक्षण कवच आसता रामरक्षेच कवच आसता हां जाल्यार कर्तेपणाच्या अभिमान आमी साधक सगळे साधक म्हणून घेतले धुळीक मेळटा ती कसलें साध्य जायना तांकां तेमी ती ह्या समासान सगूण भजनांतू सगूण भजनात समर्थन तांणी केल्ल्या म्हाका साधन करची गरज ना अशी जेन्ना एखाद साधका वाट दिसता मनांतू तावळ तागेलो अधपतनाक सूर जालो हें समजचें पूज्यपाद शंकराचार्य अद्वैत वेदांती तरिकेतांनी सगळं देवदेवतांगेर सगूण स्तोत्र बरयलें ते हां तेमी ती सगूण निर्गुण समन्वय अत्यावश्यक असो हें ताणें सांगलें दृश्य निरशन तशीची केवळ म्हाका दिसता तेंच बरोबरी अशी म्हणून म्हणल्यार हां तांणी सांगलें साधू संतान सांगिल्लें सगळें अनुभवलेले गोश्टी फट्टी वे ना कले म्हळ्यार मस्तपंत आम दिसता तेंच खरें म्हळ्यार तशें आसना मृगजळ फट्टी आसता प्रतिबिंब फट्टी आसता सोप्पन फट्टी आसता सोप्पन फट्टी आसता आनी तांणी हेंच सांगलें की जेन्ना आमी न्हिदलेले आसतात न्ही न्हीद सोप्पन केन्ना पडटा न्हिदल मनशाक पडटा तशी संवसार होड संवसार तें एक सोप्पनची हां ते जागृतीन पळयलें तें सोप्पन तर ताका होड न्हीद ती न्हीद कल्ली ही न्हीद पण बेगी जागी जाता आनी कळटा यो हें सोप्पन आशिल्लें फट्टी आशिल्लें किंवां गाढ न्हीद लागता जाल्यार ही न्हीद देह बुद्धी ही ती न्हीद ही जन्मोजन्मी आमी न्हिदलेले आसत जागी करू घाल्ल्यारी जागी जायना ती म्हळ्यार स्लंबर म्हणटात तशी गाढ न्हीद तांकां पट्टनाची आनी थोडे न्हिदे ढोंग घेवन न्हिदले आसतात ते आनी घातक तांकां तरी कोणें सुदारचें जायना तशी त्या शब्दांच आतां हांणी सांगलें अनिर्वाच्य समाधान कशें मेळटा तांणी मदीं सांगलें सार शोधन करता अनिर्वाच्य समाधान कशें मेळटा तरी समाधान केन्नाय व्यक्त करूं जायना तुला पोट भरलें कितलें पोट भरलें हें कशें कळटा
पोट भरलें मगलें हें म्हाका मात्र कळटा. तशें खंयचोय अनुभव आयल्यार आमी कसलें ताजें शब्दांत वर्णन केन्नाय अगदी हें ऑप्टिमम करूं जायना. प्रीती कोणा बद्दल प्रीती दिसली आमी तें वर्णन करता बसून ताजें हें जातवें ना. शब्दां वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले. आत्मसाक्षात्कार जेन्ना जाता त्यावेळी शब्दां पलीकडे आशिल्लें अर्थ नवा गीतास मेळाला तें सगळें जालें जाल्यार जे मिठीत तुझिया ह्या विश्वासे रहस्य म्हजं उलगडलें तर तें रहस्य कळ्ळें म्हूण सांगूं जायना. म्हाका कळ्ळें इतलें तरी कळटा. पण तें सुद्दां खरें जर कोणाक ब्रह्मांत विलीन जालो ताका हांवें म्हाका हें कळ्ळें हांव जाणकार आसा हें सुद्दां व्हरना. ही जाणीव सुद्दां शिल्लक व्हरना. कशी तरी तें ज्ञान जशी तावळच्या मना श्लोकान सांगलें की उज्याने तें लाकूड जळून घालें आड्डावण जाता म्हणून तें भव खावन घालें जाल्यार ज्या ज्ञानान ज्या अग्नीन ज्ञानाग्नीन तें जळलें हें भव फट्टी आसा म्हणून तो ज्ञानाग्नी सुद्दां शरण वचका लागता समर्पण करका लागता. तावळी कल्या म्हळ्यार मी पण येता थंय म्हणून. हांगा हेकल सांगता ती की राम आणि दास दोघे पहुडले रामी हेही बोलावया दुजा नुरेची ते धामी. तशी ह्या जगान ब्रह्म केन्ना उश्ट जायनी इथे म्हळ्यार कोणाकय तें उल्लोवन सांगूंक जायनी. ताजे खातीर हें एक गहन सत्य आसा. जागृती म्हळ्यार ब्रह्मागल अनुभूती. दृश्य जगत जशी स्वप्न तद्वत जागृती म्हळ्यार ब्रह्माची अनुभूती. आणि हें एक स्वप्न आसा की म्हाका ब्रह्माची अनुभूती आयली हें एक स्वप्न आसा. कारण खरें जाका येता अनुभव तो म्हणना की तागल जाणीव शिल्लक आसना की म्हाका जाल्लें म्हणून. तेणी फक्त अनिर्वाच्य म्हणजे उल्लोवच्या जायना तें आंतरीक समाधानान तूं दंग आसता तो. हांगा 6 अध्याय जालो. अध्याय म्हळ्यार दशक जालो कळ्ळें. आतां 7वो जाल्यार हांगा ऑलरेडी 6:30 जाले. थोड ना 7वो आनी 8वो करचे बाकी आसा. हांगा आमी चिके राबया तांतून फक्त मी पण विरहित साधना. मी पण विरहित म्हळ्यार कळ्ळें हीच खरें साधना. ताचे खातीर थेंबूट जावंका कोणाक आपणाक कळना हें कळता की तोच शिकू वता गुरू लागीं. म्हाका सगळें कळटा म्हळ्यार तागेले पाटी क्लीन आसना स्वच्छ आसना ती पयलीं पुसका लागता. तशी हडड्ड गायन गारायल्या वचुल्यार साची साधना षड्ज सा म्हणजे किंवा गुरुल्या वचुल्यार ओंकार साधना वर्सभर तेंच करूच सांगता ती. तशी मी पण विरहित साधन करका तें कशी करची हें मुखारी आमी पळोवया. आतां आमी हांगा राबया आनी मुखाल फंता दशक 7वो आनी 8वो पूर्ण करच्या पळोवया. हांगा आमी राबया. हो गडबडी करच्यान ती अर्थ ना. कल्या म्हळ्यार आमकां नुस्तें मुखार वचना. आमकां मनाची अवस्था बदलत आनंद घेतच मुखार वचचें आसा. आनंदा यात्रा सी यात्रा मजेन करका. मदें मदें राबका लागता खंय जेवंका लागता खंय सिंहावलोकन करका लागता. आमी कितले आयलीं कितले मुखार आयलीं आमगेलें हेल्थ बरोबर आसा न्हय सामान घेतिल्लें बरोबर आसा न्हय तें सगळें पळोवंका लागता. कड्डेर मुखार वचचें की आमी कसलें सांगाती हाडलेलें तें आसा न्हय अनुसंधान आसा न्हय आमगे सद्गुरू आमगे सांगाती आसत की ना ताजे आर वी कनेक्टेड विथ हिम की आमगेलें खंय चुकता आसा ह्या दृश्टीने आमी बरोबर हातांत आसत न्हय. पण हांगा ह्या आनंद यात्रेंत आयिल्ले श्री समर्थांनी आमकां हाताशी धरल्या आनी हातां बोट्टां धरून प्रत्येकाक हजारो बोट्ट आसत तांकां. आमकां एक मातलें आनी दोनी 10 बोट्ट दिल्यात ती आनी दोनी हात दिल्यात ती जाल्यार तांकां तशें न्ही. किती देशी हजारांच्या हातांनी तूं घ्याया फक्त दिले की रे एक डोकं दोन हात. तीच माझी मालमत्ता तूच मला बक्षिलेली तीच तुकविते आज तुझ्यासाठीच रचली. देवा कृतज्ञता. आमी शरण आयल्यान तुका आमकां सोड घाल नाका. भले वेळ लागो पण आमकां ह्याच डोळी ह्याच देही ह्याच डोळ्याक आमकां तें आत्मज्ञान ताजो अनुभव घेवचो आसा. आनी अनुभवने प्रत्यक्ष तांत विलीन जावचें आसा. आमकां सांज चेडू जावचें आसा. आमकां व्हड जावचें ना देवा. आमकां थेंबूट करी उत्साही करी शिकची उत्साह असो आनंदी असोत आमी
आमकां वर्तमानात जग का चेडूं कशें आसता, आनंदी आसता, उत्साही आसता म्हणत न्ही, ते प्रत्यक्ष अनुभूती ज्ञानाचेर विश्वास दवरता. शाब्दिक ज्ञान ताका कळना चांगलें. एक खेळ न्ही दिल तर ते धाड्डान बडून पळयता, तोंडान घालून पळयता, उड्डोवन पळयता, कशी आवाज येता म्हणून वास घेता, हां असं सगळं करता, आवाज येता की ना पळयता, असं सगळें. तर ते स्वता ज्ञान घेता चेडूं. तशें आमी चेडूं जावंका स्वता अनुभव घेता घेता मुखार वयच्या. म्हळ्यार आमकां खंडीत होवय अनुभव येतलो. प्रत्येकाचो नामाचोय अनुभव घेवंका. नामान कितलो आनंद आसा, हें नाम घेतना घेतना आमकां आनंद जाता की ना, जायना जाल्यार कलमी ती जायना, आमी खंय शिरकल्यान ती, हे प्रश्न आमगेल्या मनांत येवंका ती, आनी ते आमी समर्थांक विचारता ती. श्रवण भक्ती आमी करता ती घार येना पण पुराय विसरून वता ती, अशें कल्ल्या जाता. आमगेले कल्म आड येता तांतून. हें तांणी सांगलें दुश्चितपण, आनी निद्रा आनी आलस दुश्चितपण हे मुर्खाचे लक्षण. ते आमगेल्या आड येता आमगेल्या प्रगतीच्या. तेमी ती एकाग्र मनाने, एकाग्र मन असेल तरी मात्र वाती पेट्टा. साधी गोष्ट आसा, देवाला आमी दिव लागतात न्ही, 2 वात्य, हांव तरी 2 वात्य लायता जाल्यार ती एक जाता. तशी सद्गुरू आनी सत्शिश्य एक जाता ती वाती, आनी तावळ तें आत्मज्ञान जग्ग जाता. आनी मागीर जेन्ना आत्मज्ञान जाता तावळ कसली गंमती. तशी संत संगे ब्रह्मानंद झाला रे, हरी आला रे, हरी आला रे, हरी येथे रे, हरी तेथे रे, हरी वाचुनी नाही रीते रे, हरी आदी रे, हरी अंती रे, हरी व्यापक सर्वाभूती रे, हरी आला रे, हरी आला रे. ते चैतन्य दुथडी भोरन भोंवच्या लागता, अशी दिमकुल्यान वचना तें आमगेल्या अंगोपांगांत खेळच्या लागता. तावळ जे थुंय 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 नाचका म्हण दिसता, मन नाचता. आनी आनंद दिता, आनंद घेता, गुरुचरणी लीन जाता. तशी अंग अंग विविध रंग, अंग अंग विविध रंग, उडता पतंग नभांतरी. तशी नभांतरी ते कशी जाता हें आमी मुखालपंतां 7वो आनी 8वो आतां पूर्ण करुया. मुखालपंतां हांव केन्नाय म्हणटा जाल्यार सॉरी म्हाका जाय न्ही जाल्यार सॉरीच प्रश्न न्ही, हें समर्थ करून घेता असो ती तांगेल स्पिडानच आमी वचका. तांकां दिसता की नुस्तें फुडें पाठ मागे सपाट न्ही, आनी हाचें आमी चिंतन मनन करुया. आनी आमी हांत खंय आसत, बद्ध मुमुक्षू साधक सिद्ध, ह्या हांतू सिद्ध तरी आमी जाय न्ही तिची. कल्ल्याक सांगता सिद्ध जालेले मनुश्य, हांव सिद्ध जालां अशी म्हणूक थंय आसना, ताका मीपणच आसना. जाल्यार साधक म्हूण सुद्दां आमी खंय थंय पावल्यात. आमी साधकाक शिष्य जाल्यान की ना, शिष्य ही मध्येच पायरी आसा. आमी संपूर्ण शरणागती आमगेली आसा की ना, त्या शरणागती केल्यार ते आमगेले कै पक्ष घेवन आमकां तयार करतात, घासून पुसून लक्क करतात. कितले आमी कुशील मन आशिल्ले तर ते घासून पुसून लक्क करतात. श्री कृष्णाने बांबून ताणें बासरी केलेली खंय तशें आमी करतात. तेमी आमकां भंय ना, तांणी आमगेलो हात धरला, अजिबात भंय ना. विश्वास आनी श्रद्धा दवराती, आमी सगळीं पावतली. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ हांगा प्रार्थना करता ती कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, आमी कुशील कपडे सती आमकां समोर डिटर्जंटान घालून बोडून धुवन काडी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी, दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी, दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो,
दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. त्या रामराया गेल्या श्री समर्थांग गेल्या आणि समर्थांगेल गुरु श्री राम तत्व तांगेल चरणांचे आम्ही हे विवेचन पुष्प सगळ्यांनी मिळून दवरया आणि म्हणूया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.